सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांची बनावट सय करून निवेदन दितल्या आड कायदेशीर कारवाय करपाचे संचालक मंडळान थारायला। संचालक मंडळान फटीचे निवेदन करून संस्थेची बदनामी करतल्याचेर FIR घालपाचे बँकेन थारायला। बनावट सयांचे निवेदन तपासपा खातीर बेंगलोराक धाडला। रिपोर्टाच्या आधाराचेर संस्था कारवाय फुडें व्हरतली। सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी संस्थेची बदनामी करतल्या आड कायदेशीर कारवाय करपाचे संचालक मंडळान थारायला। संस्थेचे संचालक मंडळ कर्मचाऱ्यांक पिट्टा, वेळार पगार पडना असले आरोप करून संस्थेचे नाव घाण केला म्हूण कर्मचारी आणि संचालक मंडळ म्हणटा। कर्मचाऱ्यांचे बनावट सयांचे निवेदन करून सहकार निबंधक, मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक धाडिल्ले। मंडळान हे निवेदन अक्षर तपासपा खातीर बेंगलोर धाडला। निवेदनाचेर आसात त्यो सयो फटीच्यो म्हूण रिपोर्ट आयल्यार हे कर्म करतल्यांचेर FIR घालतले म्हूण संचालक मंडळान थारायला। 15 कर्मचाऱ्यांनी अशी सही मारल्या म्हणून लेटर येयला, खूप लोकांक पावला लेटर, पण ह्यो सही एकट्यानूच मारलेली आसा आणि आमकांय खबर आहा कोणी मारल्या त्यो। आणि त्याच्या खातीर आमी कितें करपाक ठरयलां की ह्या सहीचो नमुनो आणि आमकां जेचेर संशय आहा त्या सहीचो नमुनो आमी बेंगलोर हांगा धाडला आणि जर तो नमुनो एक आमकां सेम मेळ्ळो तर त्या व्यक्तीचेर आमी कंप्लेंट रजिस्टर करतले, कंप्लेंट फायल करतले पुलीस स्टेशनाचेर। आणि जर तर खरोखरच आमी कितें तशें केलां जाल्यार आमचेरूय बी एक्शन जावंक जाय आनी आमची इन्क्वायरी जावंक जाय। तेन्ना हें जें खोटें कोणी कितें केलां आनी खोटो आरोप आमचेर केला हेजेर चीफ मिनिस्टराक हें लेटर गेला म्हणटा तो मनीस, तेन्ना हेजेर चीफ मिनिस्टरानूय बरें लक्ष घालचें आनी फ्रॉड केस आहा हें हांव 100% सांगता, हेजेर सिरियसली एक्शन जावपाक जाय। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। ल्हान भुरग्यांक कोचिंग दितना कोचांनी तांचेर तापचे न्हय असो सल्लो भारताचो आदलो खडेगांठ क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथान दिला। भुरग्यांचेर तापल्यार तांचेर दबाव येतलो आनी ते कोचिंग क्लासाक येवंक भितले अशें अमरनाथ म्हणटा। मडगांव क्रिकेट अकादमीच्या शिबिराचो समारोप सुवाळ्याक अमरनाथ मुखेल सोयरो आशिल्लो। Joseph Fernandez. When you're coaching these kids, I think the most important thing is as a coach to have patience. That is very, very important. And second, I think important thing one must do is to get into their shoes when you're coaching them. That means a boy is going to make a lot of mistakes. And sometimes what happens from coaching point of view, because as a coach, you know you can do it, and you get really irritated, desperate, and things like that. Because kids, if you shout at him, he is going to take a back seat, he is not going to come forward. What kids should actually do and like that when the day comes, they should look forward to go to the academy to play cricket. They should not miss a day, that they should come from themselves. If once they start doing that, that means the passion is building up for the game. What I'm suggesting to youngsters basically, so when you're playing matches, just make a small note. Today I played, I've scored so many runs. And also analyze where you have scored runs, more of the front foot or more of the back foot. Which area you have scored runs. And when you're not doing well, so you can compare your notes and see why you're not doing, which area you're getting out, what ball you're getting out to. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।